बीजेपीन जे विजय संकल्प पत्र मॅनिफेस्टो जो तुमच्या मुखार रिलीज केला तो आयच्या पत्रकार परिशदेचो आमचो विशय जावन आसा. इश्टानो, आमकां अजाप दिसता की भारतीय जनता पार्टीक तिसरे फावटी मॅनिफेस्टो 2017 जेन्ना विधानसभेची वेंचणूक जाली आतां जाल्यार तिसरे फावटी परत एकदा मॅनिफेस्टो रिलीज करचो पडटा. आनी हो मॅनिफेस्टो जेका नांव दिलां तेंच्यांनी विजय संकल्प विकास पत्र. फाटली 25 वर्सां हे कितें करताले आनी आतां हे संकल्प करतात आनी तोय बी विकासाचो. तेंच्या नांवानूच कळटा की हे फाटली 25 वर्सां पणजेचो विकास करपाक फेल जाल्ले आसा. आपणाच्या विजय संकल्प विकास पत्रांत ते नव्यान कांयच बरयना, नव्यान कांयच आश्वासन दिना. जी आश्वासनां जी उतरां फाटली 25 वर्सां दीत येयल्ली आसा तीच परतून एकदां आतां ह्याय वेंचणुकेन ते तीच बरयतात. सो हे तेंचे जे संकल्प विकास पत्र आसा ते खरें म्हटल्यार एक लोकांक फटोवपाचे एक नवे सत्र जावन आसा. पणजेचे लोक परतून परतून फटवचे ना. सांगता की 1994 पणजेन एक नाविन्य येयले. मनोहर पर्रीकराच्या रुपान पणजेक एक नवे रूप दिले. जायत्या तरणाट्यांक तेणी बरे जिवीत दिले. पयलीं पणजेन गुंडागिरी आसली, म्हणजे हे म्हणूंक सोदता की पणजेन जितले तरणाटे 1994 पयलीं आसले ते सगळे तरणाटे गुंड आसले, ते गुंडागिरीच करताले. ह्या तरणाट्यांक गुंडागिरींतसून काडून नवे जिवीत दिले, तांकां रोजगार दिलो. आमी आव्हान करता की कितल्याक तुमी तरणाट्यांक खंयसर रोजगार दिलो आनी कशे रितीन तेंचे जिवीत सुदारले हे जाहीर करचे. ते सांगता की आमी 1994 नंतर ड्रेनेज सिस्टम सुदारली पण घाण अजूनही आसा. उदकाचो प्रश्न आसलो तो सुटावो केलो पण लोकांक आयज 2 वरां सुद्दां उदक मेळना. लायटीचो प्रश्न आसलो तो तेंच्यांनी सुटावो केलो पण आयजूय पणजेकार काळखान आसा. कचऱ्याचो प्रश्न तेंच्यांनी सुटावो केलो, आयजूय पणजेन घाण आसा. सो एके वाटेन तुम्ही म्हणटा आमी उदरगत केली आणि दुसऱ्या वाटेन तेच प्रश्न तुम्ही तुमच्या ह्या मॅनिफेस्टोन घालतात. उदकाचो, लायटीचो, कचऱ्याचो, रोजगाराचो. एके वाटेन तुम्ही सांगता आमी हे प्रश्न सुटावे केले आणि ह्या मॅनिफेस्टोन तुम्ही घालतात तीच आश्वासनां दितात. लायट, उदक, रोजगार, कचरो हे प्रश्न परत एकदा तुम्ही घालतात. तुम्ही कोणाक फटयतात? तुम्ही दाखवून दितात की मनोहर पर्रीकार आमदार म्हण, पणजेचो आमदार म्हण सबशेल फेल जालो आणि तेकाच लागून तुमकां परतून परतून हीच आश्वासनां तुमच्या ह्या मॅनिफेस्टोन घालची पडटा. तुम्ही पणजेकाराच्यो ज्यो मुळाव्यो गरजो आसा त्यो मुळाव्यो गरजो पूर्ण करपाक संपूर्ण अपयशी थारलेले आसात. दर फावटी तीच आश्वासनां, दर फावटी तीच वाक्यां. अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय, रेग्युलर वॉटर सप्लाय, एम्प्लॉयमेंट टू यूथ, हेच परत परत. सांतिनेज क्रीक, मळ्याचे मिनी मार्केट, मळ्याचे तळे. आता एक नवे काडला, रुवा दवरे ती खाडी खणपाची, नवें कितें तरी काडलां. म्हणून इतली वर्सां तुमी केलें कितें? परतून परतून तेंच तुमचें. अजाप दिसता. हें सगळें तेंचें तेंच आसा. 2012 तेंच, 2017 तेंच. जेन्ना मनोहर पर्रीकार
निवडणुकेक रावलो तेन्नाय तेच, पूण तितून एक गोष्ट मात ना, एक विशय ना. कासिनो गायब. कासिनोचे कितें करतले गायब. ज्या कासिनो भायर उडोवपाक मशाल यात्रा काडली, मशाल मोर्चा काडलो, अंदर घुसेंगे म्हटले, पण आयज कासिनोचे कांयच ना. कासिनो कितें जाले? तुम्ही घुसेंगे म्हटलेले. आमकां दिसता की कासिनोवाले पैशांची बॅगां घेवन बीजेपीच्या कार्यालयात घुसले आसतले, तेंच्या लिडरांच्या घरांनी घुसले आसतले, आणि तेकाच लागून आयज तुमच्या मॅनिफेस्टोंतल्यान कॅसिनो हो विशय गायब जाल्लो आसा. जेन्ना पणजेसून आमी रायबंदरा पावता, रायबंदकारांकूय परत परत फटयता. तांकां टॉपीक बरें गावल्ले आसा. रायबंदची स्मशान भूमी, रायबंदचे मैदान, रायबंदचे मिनी मार्केट, रायबंदची नुस्तेकारांची जेटी. परतून परतून तेच सांगप. ह्या वेळार तेच आमी तुमकां प्रश्न करता, पणजेकारांच्या वतीन तुमकां प्रश्न करता की तुमी इतली वर्सां रायबंदच्या लोकांक कित्याक फटयले? हे इतले सबंद प्रोजेक्ट तुमचे पुराय कित्याक जाले ना? ही जाप तुमकां पयली दिवची पडटली. अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या नांवार तुम्ही व्हड आश्वासनां दिली, कामूय चालू केले, पूण ते काम चालू करपाक इतलो लेट, इतलो कळाव तुमकां कित्याक जालो? आयज खंयच्याय खिणाक तोडयो पावस येवंक शकता, खंयच्याय खिणाक पावसाळो सुरू जावंक शकता. जो तुम्ही रस्तो खणून आयज असुविधा लोकांक केल्ली आसा, तेची खबरदारी आनी जतनाय कोण घेतलो? पावसान थंय जे रेमकाण जातले, पावसान थंय जे ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जातलो, पावसाक लागून जे वाहनां थंय नेमतली, तेका जबाबदार कोण आसतलो? हे तुम्ही तुमच्या ह्या पत्रांत सांगले ना. तुम्ही आयज परत एकदा